Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Yeswe Vandane. Yeswe Aradhane. Yeswe Stotra. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 मगर बाबड़ी नो बड़े जो चपुन तलाक तुम कमो को स्वागत मागता सक्रिय आराधना मुखांतर समय ची कृपा समय जी वैसा हुआ समय सो आशीर्वाद जड़ों गेहूं को या मुखांतम कहाँ पौने देता सरस प्रदेवान तुम चेते हो तुले सर बरे पण गति गांधी तस्तना तजी कृपा तजी मस तजी वैसा हुआ निरंतर तुम चेते देवों दी मुन मागा अन तुमची कष्ट गंध बेजराई दुख विडा शिडा समय के तुम्हें समर्पिया अनि समय बड़ों जेजो तुम का कृपेर बेसवानी बरुंदी मुन मागता असताना सक्रिय आराधनाक आम्ही येथील जाऊया आराधनाची गीत आम्ही गाऊया लोकांत्यदवरेಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ म्हणले गीत गाऊन ಸಮಯಾची स्तुती करूया. लोकने यीशुवे आराधने आत्मरे आराधने परमात्मरे आराधने ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ परमात्मरे आराधने आमचं समय आमच्यामध्ये असं आमचं आत्म्या सुधनी आमच्या जीवितात सुधनी आमच्यामध्ये असं वाव समय आमच्या जीविताच्या अखेरपर्यंत असं हे समय कमी आराधन करी म्हणजे कष्ट गंथ बेसराय समय समर्पिया पंतपर्यंत आमच्या जिवितांत असं समय आमकां कितें कस निराशी करिना हे समयाचेर बरोबर सोदून ताका आराधना करून आमी गावया. परमात्मने आराधने देवने आराधने यीशुवे आराधने आत्मरे परमात्मने आराधने हालेलुया 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 सगळे हात बाद आमचं समय आमच्या मध्ये असं हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hala 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 shadala hala hala hala
जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळ संबंधित समय तू वर्तो देव तुका समय तुका जवराधन सगळ्या काळ तुझी स्तुती करता समय तू वर्तो दे तुझे विश्वास मक्कलेचे बघणे ऐकत आहे तुका समय तुका जवराधन हालेलुया 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 येशू 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गान तुका समियान जेजू उगलाब तुका समियान जेजू आराधन तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान जेजू हालेलुया 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 बसया गलबाबडी नो समियामच्या मध्ये हांगा सरसा येसुमीची स्तुती करूंक येसुमियाक आराधन करूंक आमी आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळी हात उभारून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू उगलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया मंगळ बाबळी नो सर्विस्पर देवान आमच्या जिवितांत बरें केलां गी ना बरें केलां गी ना आदार दिला गी ना सांगा दिला गी ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 फाटल्या दिसांनी हांगासर ह्या पुंतळ्याची वार्षिक महापर्व आचरण जाली जाली गी ना 9 दिसांची नव्याना जाली तुम्ही आयल्यात गी वांटेली घेतलो वांटेली जाल्यात समियांची बेसांवां जोडल्यांत क्रिस्ताचें आचरण बऱ्यान जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणजे मोगाच्या बोबडीन समिया स्वात आमच्या हाती आसलो वय गी न्ही हां क्रिस्ता उपरांत पावस येयलो न्ही गे क्रिस्ता दिसा येवंक ना न्ही गे कोणी आशिर्वाद दिलो आमकां देवान कोणे 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 बाळोक जेजून आमकां आशिर्वाद दिलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या पासून अर्गान दिवया समियाक हालेलुया अर्गान जेजू उगलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू उगलाब जेजू आराधन जेजू सगळे काळ जाऊन दिता आमची मागणी ऐकून आमकां बेसांवांनी भरताय आमकां तुज्या कृपेचे देणे नेटे तेजे कोण तुका अर्गान दिता समिया हालेलुया 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 कीर्तन 117 म्हणटा 117 साम 117 कितें म्हणटा हालेलुया 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 समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा 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 समेस्त परजानो ताची महिमा गाया ताची महिमा गाया समेस्त परजानो देवाची महिमा गाया देवाची महिमा गाया समेस्त परजानो देवाची महिमा गाया देवाची महिमा कित्याक आमचे थंय तसो मोग व्हरतो तसो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण तख्ता ससनाच्या ससनाक हालेलुया 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 म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो आमच्या जिवितांत आमी कोणाची स्तुती करूंक जाय समियाची निरंतर स्तुती वेगी हां देखून समियाची स्तुती मनशांची स्तुती न्ही कोणाची स्तुती समियाची स्तुती मनशांची स्तुती केल्ल्यान आमकां कितें मेळटा काय मेळना मनशांची स्तुती केल्यार आमकां इल्लो फायदो मेळटा पळय गे बैलेची स्तुती गोवन केलें जाल्यार कितें जाता बरें रुचीक रांदप मेळटा गोवाची स्तुती केलें जाल्यार बरें गिफ्ट मेळत ना काय मेळना थोडे दिसांक मात हां बळे आमचो अनुभव सांगतात बळ्या न्हीज सांगतात मात ते न्हीज समियाची स्तुती केल्यार कितें मेळटा निरंतर बेसांवां मेळटा खंडीत खंडीत प्रेज द लॉर्ड बळ्या म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो मनशाची स्तुती करता हांव सदां स्तुती करता हांव एका मनशाची करना हांव थोडे पटी दूर सोता हांव पूण स्तुती करता हांव तेच ना त्या मनशा आतां आमकां इल्लेशें एप्रिशिएशन मेळोंक पुरो कांयलें बरेंपण मेळोंक पुरो कांयलो फायदो मेळोंक पुरो पूण तो तात्कालीक कळ्ळें गी पूण हांव समियाची स्तुती करता हांव तेच ना आमकां वयता हांव बडा 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 करना पडचें ना बुलसांत न्ही गी
पूण आमकां कळनासतनांत ती बेसांवां दिवतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाचें उतर म्हणटा भुमीचेर पडलेलो पावस कितें निर्फळ जायना. तशेंच देवाच्या तोंडान तो भायर सरता तें उतरय निर्फळ जायना. आनी आमी स्तुती केल्ली ताची बेसांव आमी जोडल्या शिवाय रावना. वय पळया कित्याक म्हळ्यार देव आमचें तें ऋणकारी जायना. समजलें? तुमी देवाक 1 घंटो दिता जाल्यार देव आमचे सांगाता कितले घंटे दिता? 2 घंटे. न्ही गे? देखून जेजू म्हणा 1 मैल सोलोंक आशिल्लो जाल्यार सांगाता 2 मैल. म्हळ्यार 1 घंटो सोम्याक आमी दिता जाल्यार सोम्या लागची कितली आशिर्वाद जोडटा आमी? 2 घंट्याचे आशिर्वाद. 2 घंटे दिल्यार 4 घंट्याचे आशिर्वाद. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी उबे रावया, सर्वेस्पराची स्तुती करया, सर्वेस्पराची स्तुती आमी करया. तळयो पेटून जेसुबीची स्तुती करया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आळया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आळया. सियोनाच्या निवास्यानो भोव मारा, सियोनाच्या निवास्यानो भोव मारा. कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा, कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा. हालेलुया, हातूबान आमच्या सोम्याची स्तुती. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. ताळयो. कष्ट तेलाचे कष्ट हळू करचो सोमी आमच्या मध्ये आसा. रडतेल्याची दुखां पुसून करचो सोमी आमच्या मध्ये आसा. रडतेल्या बुजवून दिवंक आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा. आमचे वचन तो वयता, आमचे वचन हळू करता, आमची कष्ट आयकता, कष्ट पळयता, मागणी आयकता, बेसांवांनी भरता. हो आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा. ह्या सोमयाची स्तुती करून आराधना करूया. कष्ट तेल्यांचे कष्ट हळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता. सगळी कष्ट तेल्यांचे कष्ट हळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता. बरा दिवजान आमचे तो वावयता, बरा दिवजान आमचे तो वावयता. सर्गी सोसून तो आमकां दिता, सर्गी सोसून तो आमकां दिता. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. ताळयो. सुकनातल्या झरींतले नितळ उदक तो आमकां पिवंक दिता. भुकेल्ल्या परजेची भूक तो थांबोवंक आमकां आपले स्मासन रगत तो दिवन पोसता. आमची उतरां तो आयकता, आमची मागणी आयकता, ताच्या बेसांवांनी आमकां भरता. हे आमच्या सोम्याक आमी आराधना करुया. आमच्या काळजाचे हत्रे ताचे मुखार दवरया. ये तुमी कष्ट तेल्यान वजन वयतेल्यान हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो सोमी आमच्या मध्ये आसा. आनी खंडीत आमकां तो उशेव दिता, आमकां भलायकी दिता, समाधान दिता. आनी आमचो बरवसो कितें कसो तो निराशी करिना. हे आमच्या सोम्याची स्तुती करया. सुकनातल्या झरींतले नितळ उदक पिवंक आमकां तो लाभयता. सुकनातल्या झरींतले नितळ उदक पिवंक आमकां तो लाभयता. भुकेल्ल्या परजेची भूक थांबयता, भुकेल्ल्या परजेची भूक थांबयता. सर्गीच्या जेवणान दादोस करता, सर्गीच्या जेवणान
दादूस करता. हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया 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 हालेलुया. हात बांध हालेलुया निरंतर सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळी सर्वेश्वर स्तुती बडा बाबा बरोबर समेत स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वर स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. ओला मारा निरंतर ओला मारा. आमचं समय आमच्यामध्ये असं आमची मागणी ऐकता ही आमच्या समयाची स्तुती करते. आमची वासपे आम्ही कर्तव्य ही आमच्या समयाची आमच्या रस्त्यावर स्तुती करूया. किती तो दे आमक गुण कर सदे. हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 हालेलुया. Ergan tu kasumian Jesu, uglap tu kasumian Jesu, aradan tu kasumian Jesu. Haleluya, 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 haleluya. Bersam. Gelbau benino. कीर्तन पुन्हा सनीसो देवाची विश्वास दवरनो दाविदान मागणे आम्ही तेंसर ऐकत आहोत. साम 56 फिलिस्तीयेकरांनी दाविदाक धरल्या वेळार दाविदाक वेडो गेल्ल्या वेळार दाविदान सर्वेस्पराक मागलेले मागणे काकूळत म्हजी कर देवा. कितें काकूळत म्हजी कर देवा. काकूळत म्हजी कर देवा. काकूळत म्हजी कर देवा. कित्याक कित्याक मनीस म्हाका मस्तितात. मनीस म्हाका मस्तितात. दिसभर दुस्मान म्हाका दग दितात. दिसभर दुस्मान म्हाका दग दितात. दिसभर वैरी म्हाका मस्तितात. दिसभर वैरी म्हाका मस्तितात. गर्वान बरोवन म्हजे विरोध गर्वान बरोवन म्हजे विरोध झुजतात ते जायते आसात. झुजतात ते जायते आसात. म्हाका भिरांत दिसता. म्हाका भिरांत दिसता. त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरता. हांव तुजेर विश्वास दवरता. तुज्या उतराची हांव स्तुती करता. तुज्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाचेर विश्वास दवरता. देवाचेर विश्वास दवरता. तेन्ना म्हाका भिरांत ना. तेन्ना म्हाका भिरांत ना. देवाचेर विश्वास दवरता. देवाचेर विश्वास दवरता. तेन्ना म्हाका भिरांत ना. तेन्ना म्हाका भिरांत ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या मगाच्या बाबडीनो पळया जिवितांत कश्ट दाविदाकी आसले वेगी वय वेगी आमकां आसात. आमी कोणाचेर विश्वास दवरूंक जाय. देवाचेर. देवाचेर काकूळत मागोवन आमी विश्वास दवरूंक जाय. वेगी न्ही वय वेगी न्ही देखून आमी एक घडी बोर आमच्या पातकांची दूख धरची गी. वेगी वेगी पात करता गे आमी ना. पात करता पातो करता गे ना. करता गे ना. थोड्यान म्हणचे हांवें कालें पाता केला म्हणून कालें पाता केला म्हणून आमकां गुत्ता आसना थोडे फाटी. कितें म्हळ्यार
कित्याक म्हळ्यार आमची कूडूत अस्कत फातकी म्हूण सांगिना हांव अस्कत आमची कूडूत अस्कत अस्कत न्ही गे थोडे दांपा मागणें करा म्हणटना आमची अस्कत कूड कितें करता थोडे दांप उक्तें करून पळयता कोण आयलो कोण गेलो न्ही गे तुज्या पोटाक जायना डायबेटीक आसा शुगर काय नजो म्हळ्यार आमचें पोट रावना काय म्हणून बघता आमची कूड अस्कत कूड अस्कत आनी कूड अस्कत जाल्ल्या वेळार कितें जाता आमी पातकान पडटा वय की न्ही हां देखून आमी तवळ तवळ पातकान पडटा तवळ तवळ पातकान पडतना आमी कितें करूंक जाय हां काकळत मागोंक कितें जाय काकळत सोम्याची काकूळत मागोंक जाय काकूळत मागोवन बक्षणें मागोंक जाय तवळ आमची सगळी पातकाची कथां धुवन वेतात परत आमची कुडीक कितें मेळटा बॉल मेळटा अस्कत आसली कूड हां परतून बळवोन जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो एक बोर आमी दोळे धांपया तुमच्या हाताचेर हात दवरा तुमी केल्ले पातक समींग जाणा हे गे हां उतरान चिंतनान करनेन केल्लीं पातकां पयल्या विरोध देवा विरोध केल्लीं पातकां म्हजे कुडी विरोध केल्लीं पातकां सोमिया बकार दवरया कित्याक म्हळ्यार सोमी आतां आमकां आपडूंक अशें येता सोमये लागीं आमी आपडच्या फुडें आमची पातकां वळखून घेवंक जाय जायतीं जाणां आयलीं सोमये लागीं पिडेस्तांनी म्हणालीं म्हजी काकूळट कर देवा कुर्ड्यो बार्तेमांव आयलो आनी म्हणालो देवा म्हजी काकूळट करी प्रतवारी स्त्री आयली म्हणाली म्हजी काकूळट कर रक्तस्रावाची स्त्री आयली म्हणाली म्हजी काकूळट कर आनी काकूळ तूं दाखयतलो सोमी आमच्या मदें आसा आनी काकूळ मागतल्यांक भरपूर तीन तो दिता देखून मागा तुमी मागा हांव म्हणटा ताच्या पर्यंत म्हणा मोगळाची सून काकुळतीच्या सागोराक काकुळतीच्या दर्याक काकुळतीच्या भंडारा तुजे मुखार आमी आसाव तुजे मुखार आसाव एक पातकी कसो तुजे मुखार आसा सोम्या सोम्या जेजो म्हजी काकुळट करे म्हजी पातकां पुसून काडे म्हज्या पातकाची कथा नितळ करे म्हजे पातक म्हज्या दोळ्या मुखार आसा ते तुज्या मुखार दवरता तूं जाणाय सोम्या म्हजें जिवीत जाणाय म्हजें पातक जाणाय काळजान तावन दूख धरता सोम्या दूख धरता सोम्या बक्षणें मागता सोम्या बोगोस सोम्या बोगोस सोम्या बोगोस सोम्या म्हजी पातकां बोगोस बोगोस म्हाका सोमिया बोगोस म्हाका सोमिया बोगोस म्हाका बोगोस म्हाका बोगोस म्हाका बोगोस म्हाका बोगोस म्हाका सोमिया हांव ये पातकी हांव ये पातकी हांव ये पातकी हांव ये पातकी मुझे दया दाख बोगोस म्हाका सोमिया मुझे दया दाख बोगोस म्हाका सोमिया क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो
क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी। मुझ पर दया करो, क्षमा करो भगवन। मुझ पर दया करो, क्षमा करो भगवन। भुगुस्मका सुमिया, भुगुस्मका सुमिया, भुगुस्मका सुमिया, भुगुस्मका सुमिया, भुगुस्मका सुमिया। Ergan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर बाबडीनो नसर सुमी आमचे ते आमच्या जिवितान जायते बरें करता. वय करता की ना? करता. हा? करता. मस्त जाणां हांगासर बरें जाल्लीं, बरेंपण जोडुल्लीं येतात. जायतीं जाणां फोनींग करतात. तुमच्या जिवितांत बाळू जेजू मारिफात म्हणजे सुम्या मुर्खांत जायतें बरेंपण जालां की ना? जाला. जाल्लीं आसा जाल्यार आत वयर घाला बळ्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. चडावो जाणांक सगळें बरें जालां. वय की न्ही? वय. हां. हांगासर आमची एक भयण आसा हांगासर USA जावन आयल्या. USA अमेरिका जावन. तुमी मस्त बटी अमेरिका गेल्यात ना? ती आमची भयण अमेरिका जावन आयल्या. तिच्या तोंडांत एक पड आशिल्लो आनी तो पड चड आनी चड जातालो, गूण जायनातलो. मस्त टेस्ट केले, बायोप्सी केली, पुरा केलें. पूण जाल्यार ही कितेंय म्हूण समस्या कोणाकय कळूंक नात. भिरांत आसली तिचे थंय. कळ्ळें गे? आनी ह्या संदर्भार हांगासर जावचें नव्यान तिणें करूंक सुरू केलें. ऑनलायनीर बवार्तान पळया, बवार्तान करूंक सुरू केलें. आनी निरंतर सुम्याची स्तुती केली, सुम्याक आराधन केलें, सुम्या लागीं आपली विनवणी दवरली, आपले कश्ट, आपली पिडा, आपलो गायी सुम्याक समर्पिलो. आनी संपूर्ण रितीन सुम्यान तिका गूण केलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज USA येतावन ती हांगासर आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. आमची भयण आसा उबी राव, भयणी उबी राव. आं, जोर थाळयो बडया तिका बड्या बड्या. USA येतावन हांगासर आयल्या. सुम्याक अर्गां दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, oglap Jesu, aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. मी ऐकत हांव आरी घराक थोड्या मनशांनी 100 जाणांनी जेजू सरशें हाडलें. ह्या 100 जाणांनी पळय जेजूचें बरेंपण जोडलें जायचें. कळ्ळें गे? देखून हें जेजूचें बरेंपण जाल्लें आसा पळय तें बरेंपण आनी एक आरी घराकी मेळोवन दी म्हणून ते उखूल हाडनायले. वय की न्ही? आं, आदले पटी ह्या पुंतळाक एकलो मनीस आयिल्लो हांगासर. तो क्रिस्तांव मस्त आयिल्लो. ताच्या जिवितांत मस्त कश्ट आसले. कळ्ळें गे? ताका कितें केल्यारय बरेंपण जायनातलें आनी तो डिप्रेशनाक गेल्लो. ह्या संदर्भार ह्या पुंतळाक शेजारच्या मनशान आपूण हाडलें एका भक्तिकान. ह्या भक्तिकाकी ह्या सुम्या थंय जायतें बरेंपण जाल्लें आनी म्हाका बरेंपण लाभलां. तूं मागशी जाल्यार
तुका बरेंपण जातलें म्हणून ताणें सांगून आपण हाडलें आनी ती हांगासर आयली मागण्याक आनी तांणी निरंतर सोम्या लागीं मागणें केलें आनी पोर येवन तो सांगून गेला म्हजे समस्या पुरा परिहार जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पळया तुका जाल्लें तें बरेंपण हेरांक वांटचें म्हळ्यार तशें ओके. आज आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां त्या पासून अर्गां दिवया सोम्याक आमच्या हातू बारया. अर्गां तुका सोमयान जेजू, ओगलाप तुका सोमयान जेजू, अर्गां तुका सोमयान जेजू, ओगलाप तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळ. परतरे जोडपडी म्हणी आगे हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, आराधन जेजू, येशुवे वंदने, येशुवे आराधने, येशुवे स्तोत्र. अर्गां जेजू, हालेलुया, 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 हालेलुया. येया आनी हांव कितें दितलो, कितें दितलो, विशेव दितलो म्हणजे भलायकी दितलो, समाधान दितलो, संतोष दितलो. आनी हांवें दिवचें तें समाधान कोण दिवं शकना, कोण दिवं शकना, कोण दिवं शकना, कोण दिवं शकना. हां मनशाने दिवंक शकता. हांवें दिवचो समाधान, हांवें दिवचें समाधान संवसार दिवंक शकना. कोण दिवं शकना, संसार दिवंक हां. शकना. संवसाराक खंय सर वसा तुमी समाधान सोदून मेळटा ना म्हणना इल्लोसो वेळ कळ्ळें की. पिक्चर ट्रोगिसा गेल्यार पिक्चर जाता म्हणसर मात्र न्ही गे, बिचाक गेल्यार बिचांत आसता म्हणसर मात्र, हॉटलाक गेल्यार हॉटलांत खाता म्हणसर मात्र न्ही गे. केल्या उपरांत टेन्शन कितें केलें, कितलें केलें, मोठीं जाता, मोठो जाता, बारीक जाता, केल्या खाता म्हणसर ना न्ही गे. वय गे न्ही. हां पिकनिकाक गेल्यार पिकनीक जाता म्हणसर ह्यान मार संतोश. घरा येयल्या उपरांत तेंत तोंडां तेंत काम न्ही गे. हां हें संवसारान दिवचें समाधान. पूण देव दिता तें समाधान तें काळजांत उरलें जाल्यार हां तें निरंतर आसता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आज ह्या सुमयाचेर बाबा तूं दवर न्हू आमची मागणी आमी समर्पंक आसात. पळय गे हांगासर एक ऑस्ट्रेलियांतल्यान एक भुरगें आसा, ताच्या पोटांत खालें केल्यारय उरना आनी कठीण उलोवप आसा, कितें पोटांत रावना, कांय खावंक जायना. मस्त दाक्तरा लागीं गेल्यांत दाक्तरान पुरा इन्वेस्टिगेशन केलां, खंयचेच समस्या नात. आज सोम्या लागीं सोम्याचो आसरो सोदून सोम्याची भलायकी मागून ती हांगासर आयल्यात. मडेन तातूंत एक स्त्री आसा, तिका थायरॉयड आसा. थायरॉयडांतले बोटी सुजोवन कांय खावंक जायनातलें आनी आतां गिल्टारान दुखता. जायते वखद केलां, कांय खावंक ना पोटाक, मांस मासली खंयचेंय खावंक ना. ती हांगासर आयल्या सोम्या लागीं मागूंक. आमी सर्वांनी मागलें जाल्यार सगळ्यांकी बरेंपण जाता. एक जोडें आसा, काजर जोडें, काजर जावन 7 वर्सां जालीं. आनी एक जोडें आसा, काजर जावन 3 वर्सां जालीं. भुरग्यांचें देणें ना, कुडीन कांय समस्या ना, सगळें बरेंपण आसा. पूण भुरग्यांचें देणें जावंक ना. ती मागोवंक आयल्या सोम्या लागीं, समजे लागीं. देखून ती मागोवंक आयल्या. आनी तुमी जायतीं जाणां हांगासर आयल्यान पळय गे न्ही. हां एक चली आयल्या मागोवंक, तिका एलर्जी. चिंतिल्ले बरी, चिंतिनातले बरी, सगळ्या आंगार एलर्जी भरची. कितें दाक्तराक दाखयलें, कांय बरेंपण जावंक ना. कितें वखद केलें, कांय बरेंपण जावंक ना. आनी ती आसरो सोदून सोम्या लागीं आयल्यान. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, मनशांक तें सोदून काडूंक जायना, मनशांक गूण करूंक जायना, पूण कोण गुण करूं शकता? हां
जेजू गुण करूं शकता. त्या बरोबरशान आयल्या देखून आमी तांच्या खातीर मागोवंक आसा. देखून सगळीं उबी रावया, आमी उबी रावया. आमचें समर्पण करचें फुडें कोणाकी प्रत्येक भलायके खातीर प्रत्येक ते सवा खातीर मागोवंकू जाय जाल्यार खुशी आसा जर तूं मुखार येवचें. हांगासर तो गुण करता तो आपडटा ताचेर पळया, ताका विस्वास दवरा. रक्तस्रावाची स्त्री जेजू लागीं आयली भोंवरतान, तशें तुमी भोंवरतान आयल्या ताचे मुखार. पळया, तो हर एकल्याचें नांव काडून म्हणटा, ए म्हजे ससे, लुक एट मी, म्हाका पळया, म्हजेर विस्वास दवरा आनी मागा, तुमी घेतल्यात. म्हजेर विस्वास दवरा आनी मागा आनी तुमी घेतल्यात. तुमचे दुख, तुमचे कश्ट. कोण एकली म्हणटा हांवें जिवनच्या परस मरचें बरें, देखून म्हाका मरण मागा. ना ना ना, तितले आमी तितलो बरवसो सोडूंक नजो. कित्याक आमचो बरवसो जेजू, हो आमचो बरवसो आमकां निराशी करिना. हो आमचो स्वामी, आमचो बरवसो, तो आमकां निराशी करिना. ताचेर बरवसो दवर माग, ताचेर विश्वास दवर माग, आनी ही वील टच आनी हील यू. तो तुमकां आपूण गुण करता. थोडे दांपा मागा तुमी. हांव मागता तुमचे बसून, तुमी मागा म्हजे सांगाता. सुमयान जेजू, सुमयान जेजू, सुमयान जेजू, तूं म्हजो वैज, तूं म्हजो वैज, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो सोडवंदार. तुजे मुखार हांव आसा. म्हजे कश्ट तूं जाणाय, म्हजी दूख तूं जाणाय, म्हजे काळजाचे गाय तूं जाणाय, म्हजे मोतीची बेजाराय जाणाय. सुमयान जेजू, म्हजे कश्ट हांव कोणा लागीं सांगू, म्हजी दूख कोणा लागीं वांटून घेवं. तुमचो सोम्या, तुमचो सोम्या, तुमचो म्हजो बरवसो, तूं म्हजो बरवसो, तूं म्हजो सर्वस्व. तुजेर हांव विश्वास दवरता, तुजेर हांव बरवसो दवरता. सुमयान जेजू, म्हजे कश्ट, म्हजे दूख, म्हजी कंत, म्हजी बेजाराय तुजे मुखार दवरता. सुमयान जेजू, बरवसाच्या दातारा म्हजेर तुजो आशिर्वाद घाल. म्हजे कश्ट, म्हजे कंत, म्हजे बेजाराय स्वीकार कर. सुमया, तुज्या आशिर्वादांनी बर आस्ता ना. ही कंत, ही बेजाराय पयस कर. सुमया, म्हजी पिडा आपूण गुण कर. सुमया, आपूण गुण कर. सुमया, जायते पिडेस्तांक आपडलेल्या जेजू म्हाकाय आपड, म्हाकाय गुण कर. तुजी गुण करची दैवी सकत म्हज्या शिरांनी, म्हज्या कुडींत वाळय जेजू. सुमयान जेजू, म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू, म्हाका भलायकी मेळटली. हालेलुया, 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 हालेलुया. उला मारा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, जेजू. सुमया, ह्या सगळ्या भक्तीक तुजो आशिर्वाद घाल. विशेष गरजा खातीर, विशेष पिडे खातीर, विशेष भलायके खातीर, विशेष देण्या खातीर मागोवंक हांगासर ती आयल्यात. हे माहिती तुज्या मुखार आसात. तूं आपूण गुण करताय. सुमया, टच, टच, हील, 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 हील. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशू, 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 येशू. पिडेस्ता गुण केले जेजू, जेजू नजरेताचे जेजू, दाविदाच्या पुता जेजू. आमची काकूत कर, या भक्तिकाची काकूत कर. ताका आपूण आनी गुण कर. टच, हील, 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 हील. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझे राव पात्यता जेजू मोगाळा. तुझे राव पात्यता जेजू मोगाळा. कष्टांची मोडा मुझे
आयल्या वेळा तुझे रामपाद उला मारा विश्वासान उला मारा सोम्या तुझे रामपाद येता सोम्या विश्वासान मागा सोम्या लागे पाद येता जीसस जेजो तुझे पाद येऊन आमच्या मागणे तुका भेटेता सोम्या बघता हे सगळं भक्ती का तुझ्या पायांतळा समर्पित आपण गुण कर जेजो मोघळा कृष्णाची मोडा उजेल आयल्या वेळ जीसस तुझे रामपाद येता जेजो मोगळा हालेलुया 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 ईसवी जीसू जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पड्या सोमियान तुमकां सगळ्यांक पडला विशेष करून पडला आणि तो तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया या फुडा तुमी निराश जावचे ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जाग्या वसा कुडीन ती पिडा शिडा आसा मतीन टेन्शन आसा मतीन दूख आसा काळजान गाय आसात सगळे सोम्या मुखार समर्पी ह्या वक्ता तुमचे हृदयान सोमी आयकता तुमचे हृदयाचो थाळो ताका आयकता तुमची खंत तो जाणा तुमचे दूख तो जाणा सोमीचेर उलो मारा तुमी म्हणटा तुमी खंत करचे सोडा म्हजेर विश्वास दवरा ह्या वक्ता सोमी तुमकां हर एकल्या गूण करून दी मागव हांव मागणें करता तुमी थोडे दांबा जेजू सोम्या हे सगळे भक्तीकाचे तुजो आशिर्वाद घाल तुजे विश्वास दवरून आयल्यान ते सोम्या पूण सोम्या तुझे उदंड काकुळतेने उदंड देन हे सगळे भक्तीकांका पड आनी गुण कर तुझी गुण करची दैवी सगत तांच्या शिरा निवळय सोम्या तुझे पवित्र रक्तान ताका दोनी तळ कर आपड आनी ती बरी जाता सोम्या आपड जेजू आपड जेजू सांगात म्हणी आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो आपड जेजू म्हाका समाधान मेळटलें आपड जेजू म्हाका जैत मेळटलें आपड जेजू गुण कर जेजू हालेलुया 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 उला मारा हालेलुया 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 जेजू समय आमच्या इष्ट आमच्या वयसा आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थना मागतो समय सगळे भक्त तुझो आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची दैवी सगळं त्यांच्या शिरा वडे पवित्र रक्तान दोन्ही तळ कर सर वाईट आणि विघ्नांनी निवारण पिढी निवार सर मोठ्या मोठ्या देवसराचे नाट्य धरणारी मात पडतात पितीसपणातली बऱ्याच सत्य निवार समय तुझ्यामध्ये समाधान संतोष पाहू कर आशीर्वादित कर आपड आणि गुण कर टच हील हालेलुया 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 तुझे रामपाद येता तुझे रामपाद येता जेजू मोगळा तुझे रामपाद येता जेजू मोगळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रामपाद येता जेजू मोगळा तू मोजो इष्ट मोगासो हरी गरजे म्हाका पावसो तुझे रामपाद येता जेजू मोगळा तुझे रामपाद येता जेजू मोगळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रामपाद येता जेजू
मोगाळा हालेलुया 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 येशू 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 हालेलुया हालेलुया आमच्या तकलेचे दवरया डोळे दांपिया पवित्र आत्म्याची कृपा मागे पवित्र आत्मा आमच्या तीन देवान येऊन दिवून मागे पेंतेकोस्त दिसा अपोस्तलांचेर शिष्यांचेर देवान आयिल्लो पवित्र आत्मा आमच्या तीन देवान येता देवान आसा पूण पुढे आमच्या अस्कतकाय वरवीं आमच्या पथका वरवीं आमचे तान पयस केल्लो पवित्र आत्मा आमच्या पवित्रपणाच्या नव्या रुपान परत फाटी येवं दी म्हूण मागे ये पवित्र आत्म्या 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 मुझे तई ये 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 मुझे कुडीच्या शिराशिरांनी रक्ताच्या कणाकणांत ये रक्ताच्या कणाकणांत ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हज्या कुडींत ये म्हज्या कुडींत म्हज्या ये अथम्यांत ये म्हज्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र म्हज्या आत्म्या घरांत ये म्हज्या घरांत म्हज्या ये कुटुंबांत ये म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या ये कुटुंबाच्या सन्यांत ये म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यात ये म्हज्या वावरांत ये म्हज्या म्हज्या वावरांत ये कश्टांत ये म्हज्या कश्टांत म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या पिडेंत म्हज्या नाश समाधानांत ये म्हज्या नाश समाधानांत ये म्हज्या सर्व कश्टांत ये म्हज्या सर कश्टांत ये म्हज्या आकांतांत ये म्हज्या आकांतांत ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या भलायकी दिवंके भलायकी संतोष दिवंके संतोष दिवंके समाधान दिवंके समाधान जैत दिवंके लाभोंके जैत लाभोंके कुरपेन बरोंके कुरपेन बरोंके देण्यानी नेठोंके देण्यानी नेठोंके फळांनी बरोंके फळांनी बरोंके ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या समाधान दिवंके समाधान संतोष दिवंके ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तकलेच्या हातावर या निरंतर पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावानीवर हे सगळे भक्तिकाच्या देवाने त्यांच्या शिराशिरांनी त्यांच्या कुडीच्या रक्ताच्या कणाकणाने त्यांच्या सगळे आत्म्यांनी कुडी देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावानीवर सत्यवंत कर धैर्याधिक कर बळवंत कर बेसावानीवर देण्याने नेटे गोळानीवर त्यांच्या मुखल्यावर वाट टाके पवित्र आत्म्या त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या बोकल्यावर संगती त्यांच्या भितरावर भलायकी संतोष समाधान सहित होमो कर त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद बेसावानीवर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हाला 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 शदला बला 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 नलललया हालेलुया 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 तकलेच्या हात वरनं आम्ही मागया पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हणजे देवाने आमचे देव देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आमचे देवान आमचे देवोन देवाच्या पवित्र आमचे देवान आमचे देवोन देवाच्या पवित्र आमचे देवोन जाणवा सशिक धैरान कुरपेन देवाच्या पवित्र आमचे देवोन देवाच्या पवित्र आमचे देवोन हालेलुया 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 घरकामचे जोगलामचे ज्वारादांचे जोसलेल्या सत्य दुखावंती नाव समी तू वर्तो देव आमका आशीर्वाद देव बसवाने बोललेल्या आमका गुण केल्या तुका समय तुका जवर का तुका जोगलाम हालेलुया 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 आता बारिया अर्गान तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका सुमियान जेजू आराधान तुका सुमियान जेजू सुमिया सोन भोग आमका जालो जाल्यार हातू बार सुमिया दोन थाळयो जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया Demikian semua Yesus आशीर्वाद क्यों कभी अंगित Boda Sakramenta Sastanaman Koruya Purvila Tiarupam Bodha Novioriti Adaya Sarvon Vecham Asgat Vishwa Bhavarta Jembol Divya Zashem Bapa Tashem Puta Bulasani Stutiza Podvi Maima Sasta Sasta Yekastalyan Hesita Tukado gancha spirita Samasa mina varta प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदां सामकें ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून आमकां दयेन फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजो मोग करूं तुजेर बरवसो दवरूं आनी बाबार्थान आमची मागणी तुजेर भेटोवन ह्या मुखांत तुजी काकूळट तुजी भलायकी तुजें समाधान तुजो संतोष आपणावंक आनी संतोषाची पर्जा जावन जियोंक आमकां कृपा दी जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना उभी राहूया सदैव जाऊन सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ सोम्याचे तीन कोटी वडल्या संगता म्हणूया सदैव जाऊन सुमेचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन सुमेचे नाव सदैव जाऊन सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ सदैव जाऊन सुमेचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. सर्वयामी सांगाता मेळ्या दुनिया देवा करगां दिव्या हरी एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गाव्या येया तुमी सोमेस्तानो स्तुती करया रसनाराची येया तुमी सोमेस्तानो होगली गाव्या आमी धन्या देवाची येया तुमी सोमेस्तानो स्तुती करया रसनाराची येया तुमी सोमेस्तानो होगली गाव्या आमी धन्या देवाची हे मिसेचे बलिदान
देवान आपण केले उपकारां कर गसोन विस्बेटिता विन्सिटा विनिशा नोरो नाने गुड्डे मेटिल्डा नोरो नाने गुड्डे जल्म दिसा कर गसोन विस्बेटिता रॉयल चार्ल्स कुटीना नित्य दरवडो गसोन विस्बेटिता विल्मा अविनाश डिसोजा जल्म दिसा चरण करच्या वक्ता पलटका बुरी भलायकी मेळ्ळेल्याक देवाकर गसोन विस्बेटिता फ्लोरिन पिंटो येसे हे सर्व ते बसोत मागया मग समेस्तम बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांचे बसोत विशेष करून मागता आसतना प्रत्येक ते सांग बसोत मिसबेटयता कॅरन सिक्वेरा ऑस्ट्रेलिया बरी भलायकी मेळच्या खातीर ताचेर ते बसोती एम्बिसाच्या बलिदाना वेळार विश्वास करून ह्या संदर्भार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे ख्रिस्त तुई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची आशिर्वादां आमी निरंतर जोडून घेता. ती आशिर्वादां हेरां तीं वांटूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आस आमकां दिता. आमी उदार जाल्यार देवी उदार जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या दिशेन मेटां काडूंक जाय अशी कृपे दिनी आमी सच्या बलिदाना वेळार मागया. एगडी बोर आमी दोळे धांपया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दूख धर बक्षाणे मागतल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्यांका कुतकर तूं पथक्यांका पोंगायलाय क्रिस्ताका कुतकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांका कुतकर दोळे धांपया तकले बघून देवाची काकुळत मागया. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. महिमा देवाको सगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर्तोन वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमचे मागूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया एकडे बोरडोळे धांपी आमच्या आमच्या घर सांगाती ते समा खातीर हिरेद्यां खातीर आमी मागया. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोंद दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची परिपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता.
आमच्या सुमियान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रेवा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देखून देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतल्या म्हूण देवान केल्ल्या ती बसवणी आनी की जीवी आसा देखून विशेवान प्रवेशूंक आमचे भितरल्या कोणी ना फोव जाल्लें पैसल मेळत म्हणल्यार बियान आमी सत्रयेन रावया. ताणें आयकल्ली तीच देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या, पूण ताणें आयकल्लें तें उतर ताचें थंय निर्फळ जालें, कित्याक तें आयकल्ल्यानी वावरतान आपणात तें जिरोंक ना. पूण आमी सतमानलें देखून आमीच देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतल्या, कित्याक ताणें अशें म्हळां, अशें म्हज्या रागान हांवें सुपत घालून सांगलें. हांवें ताका विशय दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती केदींच भितर सरची नात. संवसार रचून जातच देवान आपलो वावरू संपयलो, कित्याक 7व्या दिसा विशांत उलोवंक पवित्र पुस्तक म्हणटा, आनी सर आपल्या कामांत हांव 7व्या दिसा देवान विशेव घेतलो. आनी परत्यांनी म्हणटा, हांवें ताका विशेव दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत ती कोणूच भितर सरची ना. तर आमी त्या विशेवान भितर सरूंक हर प्रयत्न करुया. आमचे भितरले कोणी इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणांत पडचे नाका. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देवाची कृत्या आमी केदी विसरचेन. देवाची कृत्या आमी केदीच विसरचेन. जें कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जें कितें आमच्या पुर्वजांनीच आमकां सांगलां, तें आमी आमच्या मुखले पिळगेक सांगतल्या. सरस्वतीचें ओळखपण ताची पदवी, ताणें केल्ली विचित्र कृत्या आमी वर्णितल्या. देवाची कृत्या आमी केदीच विसरचीन. आमची भुरगीं तांच्या भुरग्यांक ही खबर सांगतली, तेदवा ती आपली पातयेनी देवाचे दवरतली. देवान तांकां कितें केलां तें विसरनासता. ताच्यो आज्ञा सदांकाळ पाळतली. देवाची कृत्या आमी केदी विसरचीन. देवाची कृत्या आमी केदी विसरचीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक प्रवादी आमचे मोदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वस्पर्श वर्तमान प्रगट करो म्हजे वंटणी काळी इष्ट पवित्र. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. थोड्या दिसां उपरांत जेजू कपेरनावाक पाठी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून
इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातुल्लो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 4 जण एक आरिगाराक ताचे सुसी उखल हाडून आयले. पूण लोकांचे किटी नेमती ताका जेजू सुसी व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेले कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें केलें आनी आरिगाराक तो न्हिदोवन आसलेल्या हंतुळणा समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. तवळ थंयच बसून आसलेल्या तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, वो कित्याक अशें उलयता? वो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां भोगसूंक सांगता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरिगाराक सांगून खंयचें सोड सोंपें. तुजी पातकां भोगसलीं म्हणचें की उठ, तुजें हंतुळण घे आनी चल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें हंतुळण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हंतुळण घेवन जमा जाल्या सकाळ हुजीर बायसन गेलो. हें पळोवन समेस्त विस्मीस जालें आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळ देखल्लें ना म्हणाले. देवाचें उतर वाकणे तुका क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो, आमी आमच्या ल्हानपणार जाल्लीं थोडीं गणितां आमच्या भुरग्यांक सांगता की ना? ल्हान आमी अशें आसल्या, ल्हान आमी अशें करतल्या न्ही गे. आमच्या ल्हानपणाच्यो काणयो आसात न्ही गे. इस्कॉलाक वेताना न्ही गे, निडी बिडी युनिफॉर्म घालून येताना न्ही गे, पळय गे, बेंड्साच्या पडींतल्यान येताना पावसांत बेंड्सां कावन कावन न्ही गे, बेंड्साची शाई पुरा खंय जिबेर करतना न्ही गे, करतना कळ्ळें कळ्ळें. ताज्या उपरांत कांय इल्लीशी युनिफॉर्माक न्ही गे पळय गे न्ही, घालून इस्कॉलाक वयचें. टॅपाच्या तोंडांत हात घालून घेतल्यार वचना न्ही गे. गिमांत न्ही गे चलोवन वयताना कितें काजू बुड्डूंच्यो आनी कावच्यो, थोड्यो बडी पिको काजू मेळना, तरण्यांत कावच्यो आनी कोंकली काडची न्ही गे. आनी बियो खंय घालच्यो? बोल्सांत घालच्यो. आनी बी सुद्दी येवन थंय पोट जावचें न्ही गे. आसात की ना? स्त्रियांक बोल्सून आसलें न्ही. अशें आसलें पयलें. गाद्यान नेज लावंक आसली, नेज लायल्या उपरांत न्हिजेक माव येताली, ती माव काडूंक वचूंक आसलें न्ही गे. ते दळा कोंगे मेळटाले न्ही, कोंगे कोताय केले ते कोंग्याचें मांस न्ही गे. ते मांयची माथ्या घालची सुय आसताली न्ही, ती काडून करून कोणचें हीर घाल्यार कट्ट जातलो न्ही. देखून मांयची शेंड्याक दवरची ते आसात न्ही पिन्ना, युपीन म्हणटात की ताका, कालींग वतना बाप्पीन युपीन कालींग आसा, तातूंत काडून कावचेलें मांस. आनी कोंगे हिसून खंय घालताली स्त्रियो? स्कर्टान, उंटयेन घालताली.
हे देखून बाताक न्हेजी घेतना उडली वंटी करण्यात आली म्हळ्यार स्कर्ट फोल्ड करचो वयर न्ही गे भितर गॅप आसताले ताच्या उपरांत तांदूळ व्हरताली न्ही गे दिसकूल तांदूळ वंटयेन घालून दवरचो न्ही गे वंटी म्हळ्यार गायची न्ही हां थोड्यांनी वंटी म्हणून गायची चिंतून पडली परते गायींची वंटी कातरली केल्यान ती न्ही थोडी अमेरिकांतून आयल्यान तांकां गोत्ता आसना इल्लें सांगा जायते एकली विचारता काल म्हळ्यार म्हणून हे पुरो काणयो आदी जाल्ल्यो आतांचे पिळगे सांगल्यार मात कळच्यो न्ही गे कळटा ते ना न्ही पयलें लाट ओडूंक आसली लाट कोत्ता न्ही लाटेची उदक आं व्हडली कळमी आसताली ती थोड्यान बुडताली वयतोन एक लाटीचो पोंड आसतालो वयतोन त्या लाटीच्या पोंडाक उडचें थंय दोळा लाट वयर येताली उदक पस्स वयर गाद्याक पडटालें आळे तिणें केलां न्ही आळे तिणें केलां आळे आळे कितले जाण आतां वयर घालतात लाटीचें उदक कोरंग्यान उदक शिमूंक आसलें न्ही कोरंग्यान उदक खंयचें कोरंगें हां इंदाचें आं थोडे पटी कोरंग्याक बडी आसताली न्ही कळना कळ्ळें कोरंगे घेवन पयसू चलता थोडे पटी कोरंग्या पांयाक लागून नाकशी उखलताली आं हें पुरो आसलें गादे कोसतना पयले रुखाचे नांगोर आसताले गोते खंयचे रुखाचे नांगोर हां काद्र्याचे रुखाचे नांगोर आनी काद्र्याची बडी न्ही गे हां आनी ताका उडली जगल आसताली थोडे बडी जगल उखलताली नांगोर येतालो कोसूं जायनासलें हें पुरो आसलें हें मलगड्यांनी आमी करनाशिल्लें आनी गाद्यान कितें जालें लाटेच्या पोंडान कितें जालें बेणसाच्या पाडीन कितें जालें कातच्या पाडीन कितें जालें हें पुरा आमी घरा येवन सांगताले घरा सांगताले न्ही गे आनी आमची मालगडी तांच्या काळार कितें जाल्लें ती खाट बांदचे वते खाट बांदचे पयलें खाट बांदताले न्हयक पालो घालन माती घालन परतून पालो घालन माती घालन घट्ट बांदताले आतां कॉन्क्रिटीचे बांदतात न्ही हें पुरा आदीं कामां केल्लीं मनशां आतांय आसात आतां वयर गेलो पळय आतां हें आसात कांय थोडीं परगांवांत आसात अमेरिका वचून आतां चिंतात फादर तुमी सांगतना आमकां उडास येता आमी लाटोड डिलिव्हरी जाता म्हणून अमेरिकांत वचून हें कित्याक म्हळ्यार पळया मालगड्यांनी तांची बोगणां तांचो अनुभव तांच्या भुरग्यांक थंय वांटून घेतलो जाल्यार भुरग्यांक कांय इल्ली समजोणी मेळटा आनी तीं भुरगीं व्हड जाताना तांच्या भुरग्यांक ती समजोणी दिवंक शकतात देखून आयचें किर्तन म्हणटा कितें आमची भुरगीं तांच्या भुरग्यांक ही खबर सांगतलीं देखून तुमी कितें आयकलां कितें समजलां आनी आमच्या पुर्वजांनीच आमकां तें सांगलां आनी आमचे मुखले पिळगेक आमी सांगतले आनी आमी सांगूंक जाय सर्वेस्पराची वय म्हणजे मोगाच्या बाबणी न्हू थोडी संगती आमी सांगूंक जाय न्ही गे पूण मस्त संगती आमी सांगिना पयलेंच्यो न्ही गे रोस कित्याक पुसचो और येता व्हंकलेक कोणी सांगिना आमी देखून आज रोस आहलो रोसा डंबराटा जाला डंबराटा कोता न्ही रोसाच्या कार्यांत एक डंबराटा जाला कित्याक म्हळ्यार निजर्थ निर्मत्व रोसाचो गोतू ना समजलें गी हां लग्न जिवीत म्हळ्यार कितें ताचो निजर्थ कितें कोण ना की गोतू ना सक्कडी काजर जाता म्हणून हां आनी काजर जावचें सक्कडी जालें म्हूण आनी जावचें आनी पोटांत मोडचें उद्देश कितें म्हूण आमी नेणाव देखून मालगड्यांनी कितें करी जाय मालगड्यांनी तांचो अनुभव तांचे कश्ट तांची दूख तांच्या भुरग्यांक सांगी जाय भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांक सांगी जाय आमी ल्हान आसतना न्ही गे आमच्या पप्पाच्या उस्क्यार गी मांयच्या उस्क्यार गी आबाच्या उस्क्यार गी बसून आबा आबा काणी सांग काणी काणी कंता बायल मेलो अंता म्हणटात न्ही गे हां बरें बरें काणी सांगताली काणी कंता बायल मेलो अंता म्हणून आसता एकली हां कितें जावं ती पूण ह्यो पुरा काणयो आमची मालगडी सांगताली आनी आमकां उर्बेवंत करताली धैर्यादी करताली सक्तेन भरताली कांय थोडी आमकां मेल्ल्यांच्यो काणयो म्हळ्यार बारी बरें न्ही गे देखून मेल्ल्यांचे कांय सांगतात गे भुताचे बारी इंट्रस्ट आनी ती काणी आयकल्या उपरांत रांदच्या कुडान
वचूंक वतना कळ्ळें रांदचे कुडान एक पुटी आबान म्हाका काणी सांगली मेल्ल्यांची कळ्ळें की कितें मेल्ल्यांच्या पेस्ता दिसा पळय बत्ताना मेल्लीं जणांतल्यान हात घालतात आमच्या घरा फाटल्यान सिमिस्त्र कळ्ळें हांव म्हणलो एक चेंबू धाडता म्हूण रान्नांतले कळ्ळें हांव भियान वय करून दवरलो रान्नांत भितर रांदच्या कुडान चेंबू बुडयलो टक्क व्हडून आडयलो रान्न असो खांट आसा पळय कुडके रांदून तूं कुडके भियान उदक पुरा रांदच्या कुडांत हांव म्हणलो कित्याक भियेलो म्हाका सांगलें हांव तोट्टो न्हय म्हणून तुका पयलें सांगूं जाता न्हय म्हळें पळया आनी आयकोनच्यो भियोवचें पूण म्हज्या मगाच्या भावभणी न्हू पूण तातूंत कितें जातालें आमचो भावार्थ आमची जीण घट जाताली आयच्या किर्तनांत म्हणटा देवाचीं कृत्यां तुमी केदींच विसरूंक नजो देवाचीं कृत्यां तुमच्या जिवितांत जाल्यान गिना हां हॅव यू एक्सपिरियन्स्ड द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड हां आनी ती तुमी कोणाडे सांगिचे हां हेरां कडेन म्हळ्यार कोणाडे तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्यां कडेन सांगिचे तुमच्या घरांत सांगिचे म्हाका अशें बरेंपण जालें म्हणून ते जाल्यार भुरगीं समजतात भुरगीं चिंतात हांवूय मागत जाय हांवूय हें जाय जेजू लागीं हें जाय सोम्या लागीं हें जाय आनी सोम्या थंय भावार्थ सडटा आनी भावार्थ सडलेल्या उपरांत ही सगळीं सोम्या लागीं येतात आमचीं बोकडां सांगतात आनी तें बरेंपण तीं जोण घेतात पूण कितें जालां आधुनीक समाजींत आमकां सोम्याचें बरेंपण मेळटा पूण तें मेळ्ळेलें बरेंपण हेरां लागीं सांगूंक पुरसोत ना न्ही गे ही घरा गेल्ले कुठले चपाती करीचे भाजी करीचे भुरग्यांक वाडीचे ताच्या वस्तू दिवचे इस्त्री करीचे भुरग्यांचे करीचे घरचें करीचे आनी उरलो वेळ मोबायलार वॉट्सॅप पळयचे इंस्टाग्राम पळयचे हें पुरो पळयतना ही बोगणां सांगूंक कोणाक जाय कोणा वेळ आसा आनी कांय इल्लेशें जेजूचे विशयान सांगलें जाल्यार कितें तुजें आसलेंत माम्मे सदां रेती रेचें थंय रेती रेचें हांगा रेचें तें जालें हें जालें तुजें आसलेंत भांगरो न्ही गे म्हणटा हांव आमकां सोम्याच्या विशयान सांगूंक थोडे वटेन गेले हांव जाल्यार आयकूंक इंट्रस्ट ना न्ही गे तेंत शाहरुख खाना विशयान सांगल्यार आयकता हांव आमी सेलिब्रिटी विशयान सांगल्यार बारीक कशी आमकां वय की न्ही ते बायबला विशयान सांगल्यार वाट ए बोरींग यार वाट ए बोरींग म्हणटात से समथींग एल्स म्हणटात तशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देवाचीं कृत्यां आमी जायते फावटी अनुभव करता पळया मालगड्यांनी तांचीं कृत्यां आमकां सांगिल्ल्यान आमकां कळीत आसा आमी थोडे फावटी ती कृत्यां केल्यांत आनी ती कृत्यां आमी हेरांक सांगल्यार तांकां समजतात तशेंच देवाचीं कृत्यां तुमकां जाल्लीं आसात तीं तुमी सांगी जाय आयच्या सुवातेन पळया ते 6 जाण जे 6 जाण एका आरीगाराक जेजू लागीं हाडून आयले वय गी न्ही जेजू कापेरनांत येवन पावला आतां कापेरनांत पावली खबर सगळ्या लोकांक कळ्ळें आतां थंयसर आनी सगळो लोक जेजूक आपडूंक जेजूची भलायकी जोडोवंक उरडतालो रास पडलो लोक आधुनीक काळारी मस्त लोक पिडेस्त आसा वय गे आसा की ना मस्त लोक पिडेस्त आसा मस्त लोक कंतिस्त आसा मस्त लोक अडचणेक आसा मस्त जाणांक आर्थीक अडचणी मस्त जाणांक कामाची अडचणी मस्त जाणांक कुटुंबांत घरान जाय मस्त जाणांक कितें ना समाधान आनी मस्त 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 कश्ट आसा थोड्यांक जिवितांत कितें म्हळ्यार जैतत ना सलवणींत देखून थोड्यांनी म्हणचें आसा म्हाका सलवंक तूं देवान रचलें गे म्हणून जैतत ना म्हज्या जिवितांत देखून म्हाका सुसायड करया म्हणून बगता जिवन कांय फायदो ना अशें चिंतना येतात मस्त लोक कश्ट जाता आनी कोणी एकलो मनीस जर तर बरें करता सोम्याच्या नांवान अजाप करता म्हणून आसा जाल्यार लोक थंयसर धांवता वय की न्ही हांव रेतीरेक मस्त कडेन थंय येता सगळे लोक येतात आज कलमाडी आहले फाल्यां बिकरना गट्टे आहले पक्षीकेरे आहले अलंगार सगळ्यांनी कित्याक म्हळ्यार लोकांची थान बघना लोकांची भूक बघना
लोकांची पिडा उणें जायना, कश्ट उणें जायनात देखून वो लोक सुडके खातीर सोडोवणे खातीर हेणे तेणे धांवता धांवता धांवता. जेजूच्या काळारी असो लोक आशिल्लो, बनपासा वळख जाल्लो लोक, पिडेक वळख जाल्लो लोक, कश्टांक वळख जाल्लो लोक आशिल्लो आनी हो लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवन येतालो, आपणूक उडयतालो, कांयल्लें बरेंपण जोडूंक आशेतालो. आनी ह्या वेळा थंयसर पळय एक सोग जण मनीस एका आरीगार गोता न्ही, शिडीची पिडा न्ही, शिडीची पिडा आसलेले मनीस न्हिदोंत आसतात, तांकां उठोवन बसूंक जायना, अस्कत काय आसता जायसरीची. देखून ह्या मनशाक पळया तांणी ह्या मनशाक जेजू सरशी हाडलो, काय जेजून आपडल्यार तो बरो जाता म्हणून, कळ्ळें न्ही. ह्या चौगा जाणांचें बरें मन असले बऱ्या मनाचे मनीस आमच्या समाजांत जायते जण आसात. समाजसेवक म्हणटात ताका, समाजसेवक जायते जण आसात बऱ्या मनाचे मनीस. राप्पो फोन केल्यार धांवन येवचे, कुमकरचे, उकुलचे, आस्पत्रे वचचे पळय आसात. आनी हे मनीस बऱ्या मनाचे मनीस सोग जण आयले. येता आसतना ह्या आंतुळना राडीचे व्हडल्या मनशाक वयगी आतांचे बरी व्हडले व्हडले स्ट्रेचर्स नातले न्ही गे, गोताय तुमकां स्ट्रेचर्स म्हळ्यार गोता न्ही, न्हिदोन आतां एम्बुलन्सर आसा पळय तें बरें नातलें. आदीं सडावत मांद्रेन कोळून उखल हाडचें आसलें, नातल्यार पोळ्यार न्हिदोन गोताय पोळ्यार न्हिदोन उखल हाडचें आसलें. आदीं पुरा मोर्न कशें हाडचें आसलें घरांतून इगर्जेक, कशें हाडचें आसलें? मांद्रेर हाडूंक जाता. मांद्रेन थंय दवरचें आसलें मोर्न. इगर्जे लागीं एक तुंब आसतलो, तुंब कळ्ळें न्ही, तुंब म्हळ्यार पायपा बरी तुंब आसलो. आनी त्या तुंबांत तो तुंब इगर्जेतून हाडचो, इगर्जेतून हाडून त्या तुंबांत मोर्न दवरचें. मागीर ते तुंब धांगसो, ताका बोल्ट आसतात. मागीर तो तुंब उखलून येवचें इगर्जेक, तुंब उखलून येवचें. आनी तो उखलून तुंब सिमिस्त्रेंत इगर्जेन दवरचो. तें मोर्न जाल्या उपरांत सिमिस्त्रे व्हरचो, थंय तो उक्ते करचो आनी तांतलें मोर्न काडचें आनी मांद्रेन कुवळण पुरचें आसलें. पेट नासली त्या वेळा, पेट मागीर आयली. पेट आयल्या उपरांत घरांतून पेट उखलून हाडटाले, पेट उखलून हाडचें आसली. मागीर एक लोटून हाडची गाडी केली, कळ्ळें, लोटून हाडची गाडी, इगर्जेन लोटून हाडची गाडी आसताली, मोर्नाची गाडी म्हणटाली. ती येवच्या पयलें पेट उखलून हाडटाले माथ्यार आनी कांद्यार. ती पेट येवच्या पयलें तुंब आशिल्लो, तुंब कळ्ळें न्ही, नातल्यार हाडूंक जायना मोर्न, खाली अशें उखलून हाडूंक जायना. ह्या मनशाक तांणी पळय आतां एम्बुलन्स आयलां ते करतात पुरा, आमकां कांय करूंक ना. पूण पळय त्या काळार ह्या आरीगाराक तांणी पळय 6 जाणांनी कश्टांनी उखलून हाडलो. खंय पळ्यार गी उखलून हाडलो. उखलून हाडना पळया जेजू लागीं येताना ताका येवंक जावना, तितली लोकांची केट आसली. देखून तांणी कितें केलें म्हळ्या घराचें पाकें उक्तें गेलें. म्हळ्या तें पाकें जावंक पुरो कलवांचें वा कलवांचें म्हळ्यार तणाचें पाकें जावंक पुरो, वाशे घालून बांदल्लें. पूण तें पाकें उक्तें करीत जाल्यार ते घरच्या मनशाची परवणगी जायची न्ही, नातल्यार म्हजें घर पाड केलें, पाकें पाड केलें तो झगडतो न्ही. पळया ते घरचो मनीस ही उदार मनाचो म्हणी म्हजें पाकें उक्तें करा, ताका देव्या बरो जावन दी, मागीर पाकें सामा करया. पळया थंयसरी उदार मन. पळया ह्या 6 जाणांचें उदार मन, त्या घरच्या मनशाचें धनयाचें उदार मन. पाकें उक्तें केलें न्ही गे, कोणी सोडटे गे पाकें उक्तें करूंक? तो बरो जायना तर माती घेवन गेलो, तूं पाकें बम दवंडयता. पूण ह्या मनशान तशें करूंक ना. पळया आपलें घर समेत उक्तें करून दिलें. पळया ह्या घरच्या धनयाचो भावार्थ सहकार आनी ह्या 6 मनशांचो भावार्थ बरें जाय जेवण हें पळोवन जेजू खुशी जाली. हें पळोवन देखून तो आर मारलेलो मनीस पिडेस्त मनीस तो पातकी आसलो कोण ना, पातकां ताजें भिरांकूळ आसलें जाय. देखून जेजू पयलें म्हणटा तुजी पातकां बोगसलीं, पातकां बोगसलीं. ह्या पातकी मनशाक सोम्यान बोगसून गूण करचे जाल्यार ह्या 6 भावार्थ कित्याक म्हळ्यार ह्या सोम्याची बरेपण, सोम्याचो अनुभव आनी सोम्याची वळख ह्या 6 मनशां बऱ्यान आसली. आनी हो अनुभव जाल्लो पळय तो तांचे इतल्याक दवरूंक तांकां जावंक ना. हो अनुभव ह्या एक पातकी पिडेस्ताकी दिजे म्हणली व्हरती आशा
तांकां आसले देखून ह्या मनशाक घेवन ते आयले येवंक साथ दिनातले घरच्या धन्या लागीं सांगलें पाकें देंवन देव येत गी देव या म्हणून ताचो सहकारी मेळ्ळो आनी ह्या मुखांतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ह्या मनशाक सुटका मेळ्ळी. जेजू ह्या मनशांचो वावर ह्या मनशांचो भावार्थ तांचे कश्ट पळोवन ताका खुशी जाली संतोश जालो आनी म्हणालो त्या रे घरा तुजी पातकां बोगसली. पळया थंयसर थोडे कपटी मनीस आसले शास्त्री तांकां बरें जालें पळोवंक जायनातलें कळ्ळें गी तें पाकें उक्तें गेलें पळोवंक जावना कोण ना सोगांनी हाका उकून हाडलोय जावना आनी जेजून तुजी पातकां बोगसली म्हणलेंय जावना. थोडे आसा समाजान न्ही गे बरें करूंक कळ्ळें गी कांय सरी सहकार दिनात समजलें गी पूण थोडे आसात उदार मनान बरें करतले पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां तूं बरें करनाय जाल्यार ओडना पूण बरें करतल्याक आडयनाका. तूं बरें करनाय जाल्यार ओडना तूं दान दिनाय जाल्यार ओडना तूं कुमक करनाय जाल्यार ओडना कांय प्रॉब्लेम ना. पूण हेरांक बरें करतना हेरांक कुमक करतना हेर दान दितना तांकां आडयनाका. तशें करताय जाल्यार तूं एक खोटो मनीस देवसाराचो मनीस तूं कित्याक देवसाराक बरें जाल्लें पळोवंक जायना. देवसार बरें जाताना तें जायनातलें बरी आडोंक पळयता तसलो मनीस तूं. देखून शास्त्री फरिजेव देवसाराचे ते बरें जाल्लें पळोवंक तयार ना बरें जावंक तांकां नाका. थोडे मनीस आसा समाजेन थोडे उदार मनान दितात उदार मनान कुमक करतात बरें करतात उदार मनान थोड्यांक जायना दिवंक जायना जाल्यार ओडना पूण दितल्यांक तूं बरें करतल्यांक आडयनाका. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खंयच्याच जाग्यार आसा सोम्याचें बरेंपण जोडलेलीं मनशां तें बरेंपण वांटून घेता गी. एक सवाल सोम्या जावन लाभलेलें बरेंपण जाल्लो अनुभव आमच्या भुरग्यां बाळा थंय वांटून घेता गी. भुरग्यां बाळाचो भावार्थ आमी बळवंत करूंक शकता गी. आनी एक सवाल जर तर सोम्याचें बरेंपण हेरांक दिवच्या खातीर हांव निस्वार्थपणी वावुरतां गी म्हजी सेवा हांव दितां गी. ते आनी एक सवाल बरेंपण जाताना म्हाका संतोश भोगता की दूख भोगता. संतोशाचो मनीस की हांव देवाचो मनीस की वा दूख भोगता बरें जावंक हांव आडयतां सैतानाचो मनीस की म्हणलें सवाल विचारूंक जाय. आमी खंयसर आसा देवाची भुरगीं जावं संतोशाची परजा जावन आसा वा देवसाराची भुरगीं जावं निराशेची परजा जावन आसा आमी आमकांच विचारूंक जाय. देखून सुवार्थेन जेजू म्हणटा कितें देवातान तुमकां बरेंपण लाभलां देवाची कृत्यान तुमी अनुभव केल्यान ती कितेंकच विसरनाकात ती हेरांतय वांटून घेया तांचे मुखांतर जायत्यांक बरेंपण लाभतलें असलें जिवीत तुमी आमकां आतां दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. जो आमची आशा कितें आसा ह्या भरवशान सोमेच्या पांयां तळा समर्पिया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी ह्या जग धार्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणयेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेल पंक्त जावंक तुज्या सत्तेन बर म्हण मागतां. बापा आमचे मागणे आय. बाळोक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर्व भक्तिकांची सर्व मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयलेल्या वाटेन समकूंक कुमक कर म्हण मागतां. बापा आमचे मागणे आय. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर्व पिडेस्तांक बऱ्या भलायकीचें देणें फावो कर. जिणयेन सदां तुजे कुशे खालती मान घालूंक शिकय म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आय. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजनाक आदार दिवच्या सरदानींक सेवा पेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयं सेवकांक तुजें दाराळ बेसावन दिवन तांचें जिवीत सोबाय म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आय. बरें आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाची प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे तिकडी बोरदोळे दांपी आमच्या कसकी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडयनांच्या बसोत मागया विविध कश्टां आसता उलोक जाल्ल्यां बसोत मध्य मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता ते सर भक्तिकां बसोत
सगळ्यां पासत परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांच्या बसत मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां. तुजें लक्षें बरेंपण जोडलेलें तें हेरां थंय वांटूंक आनी हेरांकी तें बरेंपण लाभोवंक हर प्रयत्न करचे. निस्वार्थ मनीस आमी जावंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणिकोये बापा पेटयता वास्तुका स्वीकार करिये बापा. उंड्या वायना संगी भेटयता ही देणी मानून तुगे बापा. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुज्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुज्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. याजक बापा संगी पिता ही जिनी पवित्र ये बापा. सेवे तुझे सदा समर्पित सर्वदा आमद ये बापा. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुज्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुज्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. काणिकोये बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर बापा. म्हणजे भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानन. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर बाळो जेजूच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार आमकां तुज्या आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार पृथ्वीचो सगळो दळबार
तुका मान बहुमान दितात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit दरबारांचो सर्वेस पोतला सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगळी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओ सगळी तुका जय जय मिगलिया बहु पवित्र घडी संभ्रम तंबाव बहिणीनो उंडानी वाईन असले जेजूचे मासने गजान बदलची बहु पवित्र घडी पवित्र आत्म्याची घडी हे घडी कितेंय मागता हांव खंडीत आमी घेता जे कितें तुमकां मागोंक जाय तुमचे कुडीच्या भलायके खातीर वा इतर गरजां खातीर कितें मागोंक जाय सगळे सुमेच्या कुडी मुखार कुडी रक्ता मुखार समर्पिया भक्तीन ह्या रितीन वांटिली जावया बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेने कश्ट मारण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परिचवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारुतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वचिवीत सोंड आनी सोडुनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुजे पवित्र सभे उडास कर फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इश्टगती नंतर येयल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मोरये देवाच्या माये सांगाती ती सपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तांणी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आचना मोतीन दवरना देवा लागचें बरेंपण जोडलेलें तें हेरां थंय वांटून घेवंक हेरांकी तें बरेंपण जोडून दिवच्या उर्बेन आनी उदार मनान वावरूंक जायची कृपे दिनी मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सा तुजें रास आमकां तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची इसकलेल्या आमचितां तशें आमची पदकां बोगस नेमकां तळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडिशणेंतली आमकां निवार
दया करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक कोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माया म्हाका सुगुर्त जावन एकामेकाक संतोषान शांती दिवया देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमी समेस तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली आपणाचें बरेंपण लोकां ती वांटून घेतिल्ली ताचेतून लाभलेलें बरेंपण हेरान तीं वांटून घेवंक आमकां आपोवणी दिता ती हे शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समी तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गाना लाले नसा धनिया तुका सेवच्या काळीज मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गाना लाले नसा धनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुझो फाक सगीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस काळीज म्हजे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गाना लाले नसा धनिया तुका सेवच्या तुया प्रितीवन बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा तुझ्या पुताच्या नांवान मान दिवं सगळ्यांनी देंबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें हे तुझ्या मोगाच्या या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिन यज्ञ संभ्रमून बाळू जेजूच्या नांवान आटपलेली तिची सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता बाळू जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फोव कर मरतना तेंचं नांव विस्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकणूक आमकां पावय म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीं मोगळ भावपणीनो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता तुमची त्या समा इरादे घेवन व्हड संख्याने पुंतळाक तुमी येतात खंडीत बाळू जेजू आयलेल्या हर एकल्यान तुमकां आशिर्वादांनी भरता जावं भलायकेचें जावं समाधानाचें जावं जैताचें वा जावं सगळ्या संतोशाचें आशिर्वादां
समी तुमकां हांगातून फाटीं येताना दितलो आनी आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार हांगासर मीस उपरांत बाळू जेजूच्या मनाक नव्यान पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें पवित्र तेलाची मागणी आसा. सवाय 10 वरां दैवी काकुळसो तेर्स 10:30 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन विविध गरजां खातीर पिडेस्तां खातीर मागणें. ताचे उपरांत 11:30 वरां मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराची परगटणी उपरांत नव्यान उपरांत पिडेस्ताची मागणी उपरांत आमी भक्तिकांक जेवण. ह्या सगळ्या शुक्राराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हड संख्यान वेळ करून पुरसत करून ह्या पुणतळाक तुमी येया. सोम्याची कृपा सोम्याची बेसांवां भलायकी जोडून घेया म्हूण आमचें विनंती तुमचे खातीर. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल कोंताबेंदिन्यो कुरीस रेलिको इमाजी इत्यादी आसात. हे सर्व आमच्या आत्मी झुजाविरो झुजोवंक आमकां देर दितात, बळ दितात, घटाय दितात. ह्यो भक्ती वस्तू वापरनाचें बरेंपण जोडूंक उलो दिता. दैवी वखदां थंयसर आसात. गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. हर एका शुक्रारा हांगासर कुमसारांची मांडावळ आसा. सकाळीं 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत देखून सुटावे कुमसार जावंक आनी ह्या बलिदानान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. तुमकां कावन्सिलींग जाय तर तशेंच विशेश मागण्याची गरज आसा, वांजेल रेजर आसा जाल्यार तुमी आमकां आमच्या ऑफिसान मेळचें. केदाळी तुमी येवयेत, हप्त्या मदीं येत आसतना फोन करून आयल्यार बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत मेळटा. तुमी सणांत हर एका शुक्रारा पदऱ्याप तुमकां भलायकेचे इशारे दितालो. गरज आसलेल्या थोड्या वस्तूंत कशें आयुर्वेदीक वखद करियेत, तशेंच आल्या पाल्यांत कशें आयुर्वेदीक वखद करना, गूण जायनासलेल्या पिडांक वखद करियेत म्हणल्या विशयानी तुमकां हर एका शुक्राराच्या दिसा पाद्र्याप थंयसर माहिती मंडपान दितलो. पण आतां पाद्र्यापान ह्या सर्व वखदां आटापलेलो एक भोव अपुरबायसो बूक बरयला. आल्या पाल्यांच्या वखदांचो बूक. सबार पिडेची नांवां आनी ताका 6 जाल्लीं आल्या पाल्याची वखदां ह्या बुकांत आटापल्यांत. मेडिकल शॉपांत घेवची ह्या वखदां ह्या बुकांत नात. बगर आयुर्वेदीक मात आसात. आमच्या कुजनांत वडतांत इतलांत आसच्या आल्या पाल्या जड्यांची वखदां ह्या बुकांत लिखल्यांत. देखून हो बूक तुमी घेवन सहकार दिसय. कित्याक म्हळ्यार तुमच्याच कुडीच्या बऱ्या भलायके खातीर खंडीत हो उपकारता. देखून घरांत एक बूक आसूं दी. आदल्या वर्सा पाद्र्यापान इंग्लिशांत बूक काडिल्लो इंग्लिशांत. पूण आमच्या लोकांक इंग्लीश चड येना आनी आल्या पाल्याची वखदां इंग्लिशान सोदूंक कश्ट. देखून ते सेल जावंक नात. देखून आनी हाचें बरेंपण जायत्यांक पावूंक ना. देखून पाद्र्यापान हे पोटी कोंकणीनच परत एक भोव अपुरबायसो बूक केला आनी तो प्रिंट जावन आयला. तो स्टॉलांत मेळटा. ह्या बुकाचें मोल एक्चुली 150 रुपया पडटा एक. पूण ह्या बुकाचें प्रिंट केल्लें मोल 125. पूण तुमकां हांगासर आमच्या भक्तिकांक विरगजकारांक 100 रुपयान पाद्र्याप दिता. 100 रुपयान. देखून एक बूक घेवन तुमी तुमच्या घरांत दवरा. कशें बायबल दवरतात तशें हो एक बूक तुमी दवरलो जाल्यार जायती पिडा येवची येनासतना धांवता. तसली मुळगा ह्या बुकाक आसा. एकामेकाची तोंडां पळोवन सुरू केली तुमी. कळ्ळें गे. देखून थोड्यो कॉपी मात आसा मस्त प्रिंट करून आहात बूक. देखून तुमी हो बूक घेया आनी कोणाक हेरांक गिफ्ट दिवंक आसतना कळ्ळें गे मालपुरी चारंबोरी तें परत दिनाकात. कळ्ळें गे. वा खंयचीं फुलां आनी बुक्के परत दिनाकात. ते पाड जातात न्हय. वय गे. कोणाक गिफ्ट दिवंक आसल्यार वो एक 100 रुपयांचो बूक दिया. कळ्ळें गे. कोंकणी वाचूंक येतल्यांक दिया न्हय न्हय. कोणा दिनाका दिवंक म्हणून. ताचें बरेंपण लाबोवन दी हेरांक. बरेंपण मेळोवन दी हेरांक. समजलें गे. देखून हो एक बूक तुमी घेया हेरांक दिया आनी अशें पाद्र्यापाक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. बूक बरयचें जाल्यार बूक भायर हाडचें जाल्यार मस्त कश्ट आसात. वय गे न्ही. सो लाभ ना. देखून ह्या प्रायर 81, 82 प्रायर
पदऱ्यापण वावर केला पदऱ्यापे थळये पडून आम्ही अभिनंदन पडया आणि पदऱ्यापाक आमचो भरपूर सांगात दिया पुरो बुक सेल जायचे जायत की करतात न्ही हां तुम्ही वरा एरांकी दिया आणि अशें उत्तमापासून सहकार दिया म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता अमेरिकातून ऑस्ट्रेलियातून आयल्यान तुमी काही बूक व्हरून दिया थंयसर कळ्ळें की थंय कोंकणी बूक वाचतली मुसण आसात तांकांय आलायपाला मेळटा गोत ना तरी लोरी येत पोत्यान घालून आनी अशें तांकांय तुमी कुमक केल्ले बरी जाता तुमकांय समेस्तांक देव बरें करूं आयचे दिसा देवस्तुती आनी जेवणाक आमकां कुमक केल्ली आसा कार्मेल वाड्याकारां उरकाराचो प्रतिनिधीचो आनी समेस्तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची आशिर्वादां मागता आयचे दिसा आमकां जेवणाक प्रायोजक जाल्ले आसात जॉर्ज फर्नांडीस आनी कुटाम मिलार माई वाडो तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा मुखार येवचे मनाची वास स्विकार करची गरजा ये कोण आसा हां ओके येजमान आयली तशेंच फ्लोरीन पिंटो USA तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा सुमयेची आशिर्वाद मागता गेलरॉय सुकवेरा पालडका तुमचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा सुमयेची आशिर्वादां मागता त्या दिसा सांजेर 4 to 8 वरां मुसूर हांगा 3 दिसांची रेतीर आसा डिवायन मर्सी रेतीर पंगड बांद्रा ब्रदर प्रकाश आनी टीम ही रेतीर चलोवन व्हरता हांगासर देखून तुमी व्हड संख्यान रेतीर येवंक जाय भायर मंडपान ती रेतीर आसतली देखून तुमी व्हड संख्यान येवंक जाय मार्चाची 4, 5 आनी 6 कळ्ळें की सांजे 4 to 8 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली तुमची कामां पुरा करून येवचें समजलें की आनी बुधवार 5 तारीख बुधवार सिंजीचो बुधवार तुमचे इगर्जे वचून सिंज घालून येवेत नाजाल्यार हांगा गेली येत पूण तुमी तुमचे इगर्जे सिंज घालून आयल्यार व्हडणी पूण सांजेची रेतीर आसा सकाळीची सांजेची देखून तुमी व्हड संख्येन येवचें आनी ह्या रेतीरेंत वांटेली जावचें सुमयेची बेसांवां जोडची तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं उबी रावया नव्याना कायती जावया नव्यानाचें गीत गावया बाळूक जेजू नामान तुका रावतो आमचे संगी सदा बाळूक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा ल्हान भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गूण करून दैवी वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेण्यार शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळग म्हणटास कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां एक घडी बरोबर बसया हांगासर जायतीं तेसांवां तुमी निरंतर घालतात आनी तुमच्या खातीर निरंतर आमी मागता आज जायतीं तेसांवां आसात ही वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसांवां आसात जाल्यार ह्या तेसांवां सांगाता तुमी खुर्चिया 31 जाणां बरी भलायकी भोव जावं तेका जाणांक बऱ्या कामाची विजा मेळोवंक 14 जाणांक घरांत समाधान आसा जावं 8 जाणांक धरलें घराचें काम शबित्यान पंथा पावोवंक 6 जाणांक जागो बऱ्या मोला विकून वचूंक 10 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक तेका जाणांक थायरॉयड गूण जावं 11 जाणां ताप शिळकोंकली गूण जावं तेका जाणांची काळजाची पिडा गूण जावं 7 जाणांची शिराची अस्कतकाय ती सारकी जावं 9 जाणांचे मायग्रेन तकली पडापड गूण जावं 5 जाणांची पेंगटांतली दूख कठीण दूख ती गूण जावं एकल्याची भायर पडली वस्त मेळोवंक एकल्यान पयशे दिल्ले ते पाटी मेळोवंक एकल्यान रीण दिल्ले ते पाटी मेळोवंक एकल्यान दिता म्हूण बसयल्ले पयशे ते वेळार मेळोवंक एकल्या MBBS तरणाटी शिक्षा परिक्षा बऱ्यांक बरोवंक बऱ्यान शिकोवंक जाणवाय गिन्यान मेळोवंक एका चलयेचें सेसुणें जावंक जिवितांत पॉझिटिव्हिटी एनर्जी रुपीत करूंक आनी आपलें जिवीत रुता करचे दिशेन हर प्रयत्न करून फुडें वचोंक 3 दिसांनी 1 जाणा भुरग्यांक शिकोवंक जाणवाय गिन्यान फावो जावंक तेका जाणांची एसिडिटी गूण जावंक एकल्याच्या पोटांतली सगळी दूख एसिडिटी आनी एलर्जी सगळी गूण जावंक एक उतर प्रायची आवयक बरी भलायकी फावो जावंक एकल्याच्या कुशीच्या बरीची दूख पाटीच्या कण्याची दूख गूण जावंक एकल्या कुडीन ती सगळी आसची गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावंक एकल्याच्या गुमटेची शिरीची तकलेची दूख गूण जावंक एका उतर प्रायच्या आवयक बरी भलायकी फावो जावंक एका स्त्रीच्या पांयाच्या बंदा पडचे खिडे गूण जावंक एका घरांत समृद्धी सुख संतोष रुता जावंक परगांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सन्यांक संतोष समाधान आनी जैत लाभोवंक आनी बरीं कामां आनी बदरती फावो जावंक एकल्या कृषीचेर बेळ्याचेर आशिर्वाद लाभोवंक लागलेली कीड पयस सरोवंक
आनी एका कृषींत जायते बरेपण रुता जावंक बरोयला बरें उदक फोव जावं तशेंच 50 आनी 2 जाणांनी विविध गरजां खातीर म्हाका विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागता बसयला तांचे खातीर आमी ही मागणी सगळी मेटोवन दिवया. बाळू जेजूची कृपा सकत बेसांवां आशिर्वादां जोडून घेवया. दिमी गेल्या आमची मागणी सगळी समर्पण दिवया. हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणे मोगळा जेजू तूं आमचो वैज, तूं आमचो सोडवणदार, तूं आमचो बरो गवळी, तूं आमचो इश्ट, तूं आमचो मित्र, तूं आमचें ढाल, तूं आमचें कवच, तूं आमचो आसरो, तूं आमचें भद्र कडप. समिया जेजू तुजेर आमी विश्वास दवरता. बवर्तांनी मागणी हाडून आयल्या हांव बवर्तान मागणी हाडून आयल्या हांव ही मागणी म्हणून घे. मागलेले फोव करे. सुमियान जेजू आमच्या काळजाचे अत्रेग, मोतीची चिंतना, जिविताचे कष्ट सगळे तू जाणाय. आमचे कष्ट जाणाय, आमची कनबेजाराय जाणाय, आमचे विनवण्या जाणाय, आमची तेसावां जाणाय. सुमियान जेजू ही सगळी तेसावां आमी सरभक्तिका संगता तुका भेटयता. समियान जेजू ही मागणी आमची ऐक, आमची तेसावां स्वीकार कर, मागलेले फावो कर. बरोवशान मागता समिया तूं समसो बरोवसो, तूं आमकां निराशी करिनाय, मागलेले सगळे दिताय. तुज्या उदंड काकूळतेन आमची मागणी ऐक. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधना, तुका जावं हगळाप. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू समिया ही सगळी मागणी तुका भेटून दिता. तुझे उदंड काकूळतेन आशीर्वादान आमची मागणी ऐकून घे. मागलेले सगळे फोव कर. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधना हगळाप. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी आमी सांगाता मागया. हे भगवान जेजू बाळका तुझी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उलोलो आसता. तुका पतिनुलो मतले सकडा देयनाय तुझ्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. पडतो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे इश्टाले आमकां शिता तशें आमचे बदकां आमकां आनी आमकां दाळले पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपे मरले समय तुजे सांगता स्त्रियां मी तातूं सुदीवन स्थिमी पॉल जुस चेंजेस. नमान मरिये कृपे मरले समय तुजे सांगता स्त्रियां मी तातूं सुदीवन स्थिमी पॉल जुस चेंजेस. नमान मरिये कृपे मरले समय तुजे सांगता स्त्रियां मी तातूं सुदीम आणि सदमी पॉल जुस चेंजेस. आणि देवाचो पूत मनीस जालो, आणि देवाचो पूत मनीस जालो, आणि देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या, महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या, महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाले, जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाले, जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाले. सांगता आमी मागया. हे जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्या सुद्दां आनी तुमकां मेळटले आनी बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या भोव भगिवती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेन हांव बडयता, सोदता आनी मागता आनी ती म्हाका मेळा शेंकर. हे घडी बरें दोळे धांपया, दोळे धांपया. आमी आमच्या गरजां खातीर मागया. तुज्या सुकुडींत आसच्या सर्व कश्ट दुखी खातीर, पिडे खातीर, तुज्या कुटुंबांत आसच्या सर्व समस्यां खातीर, समस्या परिहार मेळच्या खातीर, तुमच्या कुटुंबांतली पिडा कश्ट कंत दूख बेजाराई तुमची भुरगीं मेळा सगळीं सुमिया सांबाळपिया. तूं आनी तुजें घराणें, तुजी कूड आनी तुजी भलायकी सगळी सुमयाक दी. सांगता मागया. ए जेजू तुवें सांगलां म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव कलतेपणी आनी अदी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फोव कर. शेती पिडेस्त हांगासर तुमी आयल्यात, विविध पिडेन बरी भलायकी मेळचे बसोत, तशेंच विविध गरजां खातीर मागूं सर पिडेस्त बाबुनी उडास काडया, तांचे बरे भलायकी बसोत मागया. जावं कॅन्सराची, जावं किडनीची, जावं काळजाची, जावं एलर्जीची,
जावं गर्भकुशीची, जावं आतपायांची गांठी दुखी, थायरॉइड, जावं स्पॉन्डिलायटीस, मायग्रेन वा इतर दुखी, टेन्शन, डिप्रेशन, न्हीद पडना, मदीं समाधान ना, असले जायते पिडे आसात सगळी समर्पिया. सो मी आपुडून दी, गुण करून दी, हर एक भक्तिकांक बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागया. सांगाता मागया. ए जेजू तुवें सांगलां सगळ्यांनी संवसारांत म्हजे उतरां सरशिनान तुजे भोव भगिवंती माये मरयेचे मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा. म्हाका बळपणीनो मागया आमी हांगासर आमच्या हर एका भक्तिकांक बाळू जेजूचे आशिर्वादां लाबूं दीत. ती आशिर्वादां भलायकेची, ती आशिर्वादां संतोशाची, ती आशिर्वादां समाधानाची, ती आशिर्वादां आनंदाची, ती आशिर्वादां जैताची निरंतर भोवसों दीत. हर एकलो भक्तीक ह्या पुंतळाक येता फाटी येताना ही आशिर्वादां घेवन वचूं दी म्हूण मागया. हर एका भक्तिका खातीर आमी मागया. सगळी आमची मागणी संगत गुंथून बाळका जेजूक समर्पण दिवया. ए अजंबाच्या जेजू बाळका कंदिने बेसरान बरोले आमच्या काळजांचेर एका कुळची दिश्ट घाल म्हूण आमी तुज्या मुखार सतपडून मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरोले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी. नित्य अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वेले सर्व कस निरासपण तुजी कुमकांनी बुसवण आमकां धाड. बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता आमेन. एक घडी बोरदोळे आमी आमच्या हातार दवरया. जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. एकल्यान धरिल्लें काम पोंता पावलां. 18 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्या. 2 जाणां काजेरी जोड्या भुरग्याची देण्या फोव जालां. 7 जाणां बरीं कामां फोव जाल्यान. 16 जाणां परगांवाची विजा फोव जाल्या. 5 जाणां सैरीक फोव जाल्या. 7 जाणां मतीक समाधान मेळ्ळां. 2 जाणां कुटुंबां समाधान मेळ्ळां. एकल्या बरी भलायकी मेळ्ळ्या. 6 जाणां ताप शेळ कुंकली गूण जाल्या. 11 जाणां एलर्जी गूण जाल्या. 2 जाणां अवघडान तें निवारलां. तशेंच एकल्याचे स्ट्रेस उणें जाल्यात समजणी फोव जाल्या. एकल्याक चिकोंक बरी मोज जाणवाय फोव जाल्या. एकल्या कृषीचे बेड्याचे आशिर्वाद लाभला. एका उतरच्या आवयक बरी भलायकी फोव जाल्या. एका परगांवांत वचोंक बरी कामां फोव जाल्यान. तशेंच 27 जाणां लाभलेल्या विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर अर्गां दिता आसतना आमच्या जिवितांनी जाल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवया. सुमेची बरेपण साहित्यानी आमच्या जिवितांत जालां. हे सर बरेपणाचो उगडास काडून अर्गां मागणें सांगता मागया. हे बहुदार बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी सडपडटा. तुवें आमकां दया केल्या त्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णयत येयल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणारी सांबाळणार. आमची सगळी पातीनी आमी तुजेर दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कडनातली दैवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसोंग. सर्व दयाळ्यान आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करची सगत पिडेस्त कुडीक लाबोंक कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावं तरातराच्या पिडेनी कश्ट तेल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या पुता बाळूक जेजूचे कुरपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सास्ताचे जिवी जोडून तांकां आदार साव. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमच्या सवार तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरूं, तुमच्या पाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं.
जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सवयीची येत आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवय सोंग आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसोन या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडणूक विरव्या जेवणाचेर आशीर्वाद मागया मगळ बाबडीनो भोगभक्तीपणांत ह्या मिसांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावन सुमेची बेसांव जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां देवाची भरपूर आशीर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं परत येवच्या शुक्रारा सांगाता मेळया पिडेस्तां खातीर कामां नातलेल्यां खातीर भुरग्यांचे देणे नातलेल्यां खातीर विशेश करून येवच्या शुक्रारा आमी मागता व्हडा संख्येन येवंकू आनी मागण्यांत वांटिले जावन सुमेचें बेसांव जोडूंक उलो दिता जेवणाचेर आशिर्वाद मागया सुमेचें नांव आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं प्रार्थू ह्या सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा आमचेर आसनारा ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळाक अलंकाराक येवंक तुवें आमकां वो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता ह्या आराधनांत मिसांत नव्यानांत वांटिली जावन तुजे कृपेचो आनी बेसांव आसूं शिवोर आमच्या उतरल्याक तुका आमी अर्गां दिता आतां आमी जेवणाक आयतीं जाल्या हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेस्त दानींचेर आनी हें तयार करून वावरलेल्या कार्मेल वाडेकारांचेर तांकां संगात दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचे दानाचो आनी वावंटीचो फळ तेच मापान तांकां पाटी मेळोसो कर हें जेवण जेवतल्या आम्हा हर एकल्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावडीक ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तेन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तेन तुझ्या गुण कर जेजू पिडे शिडेंतले गुण कर जेजू कष्टान वारांतले गुण कर जेजू पिडे शिडेंतले गुण कर जेजू कष्टान वारांतले गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तेन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तेन तुझ्या गुण कर जेजू मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेल्विन हांव तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपणू आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणी आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक
प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मंडळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुडकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी